हय बाय जेनिफर मॉन्सेरात आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेली आसा. अशा वेळाचेर तिच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आनी हें आयिल्लें संकट दुख्ख जें आसा तें पेलपा खातीर तेजें संपूर्ण जें कुटुंब जें आसा तांकां देवान ताकद दिवची, शक्ती दिवची. दोन काम करपाची, बरोबर काम करपाची संधी म्हाका तिचे बरोबर मेळ्ळी. आनी जमेची गोश्ट म्हणल्यारूच आमचें सिटींग अरेंजमेंट एक फाटोफाटूच आशिल्लें. मंत्री म्हणून काम केलें आनी एक आमदार म्हळ्यार कारकिर्द कशी मुखार व्हरप हेवूय समन्वय आशिल्लें, कोऑर्डिनेशन आशिल्लें आनी तितलेंच कॉपरेशन सुद्दां सिनियर जावन सुद्दां तेजे कडल्यान आमकांय मेळटालें. कारण हांव सदांच अशें म्हणटालो की मॅन इज ऑलवेज हॅज टू लर्न समथींग. आनी म्हणूनच जरी ती सिनियर सुद्दां जर आसली, काही गोष्टी वेगळे वेगळे स्पेशलिस्ट ती शिकपाची तेजे कडेन ती धमक आशिल्ली, ताकद आशिल्ली. आनी एकंदरीत शिकवण ज्या त्या वेळाचेर मनशाक आसता त्या त्या वेळाचेर ह्या मतदारसंघाच्या बरोबर संपूर्ण गोंयचे विशय कशे तरेचे मांडप आनी कशे तरेचे सुटावे करप ही आनी पॉझिटिव्ह ना हो डिक्शनरीन शब्द ना. आनी म्हणूनच आज येदे व्हडलो गर्दी क्रावड सदांच एक थंबींग मेजॉरिटी विक्ट्री घेवन निवडून येताली. चड कांय उलयनासतना तिच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची हेंच हांव प्रार्थना करतां. आनी जंय थंय आसा तिका परत शांती मेळची हेंच मागतां.